आमच्या पंचायतीचे अत्यंत आभारी मानता आमचो सरपंच अमित आणि आमचे पंच मेंबर अमरोज यांच्यानी आमकां ही वार्ड आमकां जी आसली ती 5 वार्ड बस्ती आसली आणि मेन म्हटल्यार एक 5 घरांक तेचो हो रोड जो आतां आमी केला तो 5 घरांक तेचो फायदो जातलो अशी ही वार्ड आसली. पण अगदी अरुंद आसली आणि पानन कशी आसली सांगपाचें म्हटल्यार पयलीं आसली तशीच आसली आणि ती जायना खूब वर्सां तशीच आसली. मेन म्हटल्यार आमकां गणपतीक खंय भयंकर त्रास जातालो. गणपती आमचो हो जो आहा तो सार्वजनीक हो आमचो आजून गणपती आहा तो हाडपाक खूब त्रास जातालो आणि त्याच बरोबर हे 2-3 घरांनी गणपती हाडपाक सकयल रस्त्यार वचून हांगा हाडचे पडटाले. आतां हांगा डायरेक्ट गणपती घेवं येता. पेवर्स बसोवन ती वाट सुशोभनीय आणि सुशोभीत केल्लेली आसा आणि खास करून हे वाटेचे इनॉग्रेशन करता आसतना पेवर्स बसोवन हांव पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज पंचायत मांद्रे जे कैलासवासी दिगंबर पार्सेकर हांचे जे कुटुंबीय आसा तांकां हांव पर्सनली थँक म्हणटा म्हाजे मित्र श्रीयुत श्याम पार्सेकर हाका की तेंच्यांनी हो एक्सेस करपाक पंचायतीक सहकार्य केले आणि आयज पंचायतीन जी पारंपारीक वार्ड आसा त्या वाटेचेर पेवर्स घालून आयज ही वार्ड सुशोभीत केल्लेली आसा. जे जशें हांवें लास्ट इयर सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना हांव हांगासर जो ह्या वाड्या वयरचो म्हणजे सार्वजनीक तसोच आमचो एक गणपती पार्सेकर कुटुंबियांचो ज्ञानेश्वर पार्सेकर आनी तेंच्या कुटुंबियांचो तो गणपती पळोवंक येयल्लो तेन्ना हांवें म्हटलेलें की नेक्स्ट इयर एक बरी वार्ड हांगासर करया सो दॅट गणपती म्हणजे वाहनान डायरेक्ट तुमच्या दारा मेरेन पावतलो. सो आयज हांवें म्हजें कमिटमेंट आमची लोकल पंच मेंबर यांच्या सहकार्यान फुलफील केल्लेलें आसा. हांव ह्या वाड्या वयल्या लोकांक सांगता की अशेंच एकजुटीन रावन जे कितें समस्या आसा जे कितें विकास ज्या ह्या वॉर्डान करपाक जाय ताच्या खातीर तुमी जस्ट पंचायतीक उलो मारपाचो. मांद्रे पंचायत सगळे पंच मेंबर ऑल आर एन्थुजियास्टीक एनर्जेटीक आणि काम करपी पंच मंडळी आसा. सदोदीत गांवाच्या विकासा खातीर प्रत्येक प्रभागाच्या विकासा खातीर आमी कार्यरत आसतले. आमचे मित्र आमचे एक्स सरपंच बाब अमरोज फर्नांडीस हे हेंच्यांनी ह्या पयलीं मांद्रे गांवचे प्रतिनिधित्व नेतृत्व केल्लेले आसा. तेंच्यांनी जायतो डेव्हलपमेंट ह्या वॉर्डान केल्लो आसा. सो तेंचो आमकां वेळोवेळी एडवायज आसता सल्लो आसता मार्गदर्शन आसता. तशेंच हांव गांवांतल्या लोकांकय सांगूं इच्छिता आयज ह्या गोकुळाष्टमीच्या शुभ मुहूर्ताचेर की आमी सगळे गांवांतले लोक सगळे सामुहीक म्हणटात तसो आमचो कल्चर आमी सांबाळून संस्कृती सांबाळून एकजुटीन रावून गांवाचो सर्वांगीण कसो विकास जातलो हाच्या खातीर सगळ्यांनी कार्यरत रावप. पंचायती बरोबर रावप. पंचायत सदोदीत गांवांतल्या लोकां बरोबर आसतली हें हांव तुमकां अश्युरन्स दिता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.